नमस्कार. तुम पुरा जना हे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरीचे थर्ड सेशनान स्वागत करता. GSB सभा महिला शाखा हांकां धन्यवाद करता की तांणी तांगेले फेसबुक प्लॅटफॉर्मार प्रेझेंट करचे म्हाका अवसर दिता ती. सो आमी देवाल सोमाल उडकास करून तुम्ही पुरा जन हे कोण सेशन आयकता आसा तुमकां पुरा जाणांक नमस्कार करून आयचे तिनी सेशन सुरू करूं. हाजे फुडें 2 सेशन जाल्ले आसा. तुम्ही ते पळय न्ही जाल्यार ह्यांची फेसबुक पेजार तुमकां सेशन 1 आणि सेशन 2 म्हणून पळोवचें मेळटलें. सो आमी ब्रीफली रिकॅप करूया. सेशन 1 तू आमी डिस्कस केलेलें की सर्च फॉर हॅपीनेस म्हणून. म्हळ्यार आम पुरा जनाक जिवनांत एक आनंद जावका म्हळ्यार खंडीत ते कशें प्राप्त जाता. मस्त सकट विधी विधान आसा आमगेले शास्त्रांत ताजी मातशी लॉजिक कसं मागीर आमी हे पॉयंट डिस्कस केलेले की पशु आनी मनशाला मस्त सकट वस्तू कॉमन आसा जाल्यार मनुष्याला एक तें आसा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणून आमी एक हायर इन्क्वायरी करूं आमी निमूं येता. हे शरीरा मुखार कसं नाही असं हे दुःख सुख हो विषय कसं नाही विवेक बुद्धी त्या मनशांतू असं ते आमी ते दुर्लभ जावन आशिल्लें मनुष्य जीवन ताजे लाभ घेवका म्हणून आनी मस्त सकट कश्ट येता जिवनांतू ताजो कोण शाश्वत जावन कसं नाही आशिल्लें सुख प्राप्त जावचें साध्य आसा. देवान सांगिल्लें आसा की हें जग दुःखालयम अशाश्वतम. जाल्यार ह्याची भगवद्गीतेन तू देव अशी वाट दाखोवन दिता तेंच्यान आमकां शाश्वत जावन आशिल्लो आनंद प्राप्त करूं येता. देवा लोट कनेक्ट चलता. मागीर दोन्ही सेशनांत तू आमी देवाल विशय डिस्कस केल्लें की देवाल कसं गुण आसा म्हणून ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आयुधीर गोविंद सर्व कारण कारण म्हणजे पुरा प्रकाराच कसं हे सृष्टी प्रलय येवचें पुरा हाजें कारण देवूची म्हणून आमी डिस्कस केलें. आनी मुखार दोन्ही सेशनांत आमी डिस्कस केलेलें की देवाल कसं डेफिनेशन असलें कसं म्हणून पराशर मुनीन सांगिल्लें भगवान म्हळ्यार कोण म्हणून कोणाल्या पुरा पशी हें जगत तागेलें पुरा पशी चंद तो तागेलें तितलें बल कोणालें ना तागेलें तितलें ज्ञान कोणालें ना तागेलें तितलें त्याग कोणालें ना अशी म्हणून आमी देवाल डेफिनेशन पळयलें दोन्ही सेशनांत. आनी देवा कोळका जाल्यार कसं प्रमाण आसा म्हणून 3 प्रकाराचे प्रमाण पळयलें आमी. प्रत्यक्ष प्रमाण जाल्यार तांतू एक लिमिटेशन आसा म्हळ्यार आमगेले दोळ्यान पळोवचें आमगेले कानान आयकुचें कितलें आयकूं येता आमी कितलें पळोवं येता आमकां पुरा दिसना. दोन्ही नमुन्या प्रमाण म्हळ्यार अनुमान प्रमाण म्हळ्यार कशें ते सायंटिस्ट यूज करतात एक्सपेरिमेंट करून अशें जाल्यार कसं जातलें तशें जाल्यार कसं नाही. आणि तिन्हीच एक प्रमाण म्हळ्यार शब्द प्रमाण म्हणून त्या परंपरेंत जावन येवचें आशिल्लें तें ज्ञान गुरून आमकां सांगचें ते शब्द प्रमाण. आनी शास्त्रान सांगिल्लें शब्द प्रमाण आमी अंधविश्वासा लेकार घेवका म्हणून ना आमी ते आमगेलें जिवना फॉलो करून ताजे परिणाम पळोवन आमी डिसायड करूं येता. भगवद्गीतेन तुवें कृष्णाक अर्जुना हेंच सांगचें की हांव तुका सांगिल्लें पुरा आतां तूं डिसायड कर अर्जुना तूं कसं करता. सो रिजनेबल फेथ. आनी आमी एक लास्ट पॉयंट सेकंड सेशनाक कंक्लूड केलें म्हळ्यार की शास्त्रान सांगिल्लें विंगड रुपार पळयत ऐतिहासीक रुपार पळयल्यार तांतू कळटा की शास्त्रान सांगिल्लें पुरो विशय जाल्लो आसा. आनी शास्त्र स्पेशली भगवद्गीता म्हळ्यार कशी खंयचें एक मशीन तुजें एक बुक येता ते मशीन कशी चलोवचें कशी मेंटेनन्स करचें कशें करचें तशींच त्यांचे प्रकार भगवद्गीता हे मनुष्य जावन शरीर मशीन आसा पळय ते कशें चलोवचें हें जीवन कशें चलचें म्हणून सांगचें इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल भगवद्गीताची. आनी आमी पळयलें की शास्त्रान मस्त सकट प्रेडिक्शन केलेलें आसा खंयचे अवतार जातले कलियुगान जन कशें आसतलें तर पुरा खंडीत म्हूण कळना. मस्त सकट विशय आमगेले आयुर्वेदाचे शास्त्रांत मस्त सकट आसा ते कितले वर्स फुडें बरोवन घालेलें आसा जाल्यार सायन्स ते आतां डिस्कवर करता आसा. सो ह्या पॉयंटार देखून आमी आयची सेशनार डिस्कशन स्टार्ट करूया. आयची सेशन बेसिकली हू एम आय म्हळ्यार आत्मा विशय. आतां
एक स्मॉल एग्जाम्पल घेवेत आमी. एक सांज चेडणाक तागेले बापूस कोण म्हूण कळटा जाल्यार ताणें 2 मेथडार वचेत. एक म्हळ्यार ताणें पुरा मनशान DNA टेस्टिंग करूं आनी तागेलो मॅच करूं हो कोण म्हगेलो बापूस म्हूण. सो कितले की लक्ष कटल्यान करोडो कटल्यान जनाल ताणें DNA टेस्टिंग करता फायंड आउट करचें की तागेलो बापूस कोण. आनी दोन्ही विशय म्हळ्यार तागेले आवसू निमगो येता आनी आवसू सांगतली चार्डा हो तुगेलो बापूस म्हूण. कितले की करोडो कटल्यान DNA टेस्ट केल्यार ताजे रिजल्ट एक्युरेट आस की ना की ते कितले रिजल्ट आसो ते आवसूल एक वाक्य ताका चड वजन आसा. तशींची हे शास्त्र वेद आस पळय ते आमगेले आवसू म्हणकेची ते आमगेले निजा जावन आशिल्ले बापूस देवा उठ कनेक्ट करता. देवान सांगचें आसा न्हू भगवद्गीतेन तूं अहम बीज प्रदापितहम हांवांची पुरा जनाल त्वमेव माता पिता त्वमेव हांव तुमगेलो आवस बापूस न्हू. हें शास्त्र एक प्रकारारी आमकां कळून दाखयता की देवा लोट कशें कनेक्ट करचें म्हणून. हें एक आनीक विशय आमी मनाक वर्सतेशे आसा. सो कशी आवसून सांगल्यार आमी श्रद्धा दवर न्हू कोण बापूस म्हूण करता तशी आमी देवाल विशय हें पुरा शास्त्रा देखून भगवद्गीता देखून आमकां कळयता. आतां आमकां आनीक एक मना येवचें पुरो की कशी विश्वास दवरचें म्हणून ह्या शास्त्रा वयर. निजावन आमगेल्या जिवनांत आमी पळयल्यार मस्त सकयल विशय आमी विश्वासारी करता ती हाली शास्त्रा विशय येताना आमकां पक्कन हें मना येवचें पुरो कशी विश्वास दवरचें म्हणून. जाल्यार मस्त सकयल आमगेल्या निजा जिवनांत आस पळय ते आमी विश्वासारी करता ती. आतां खंय कापण काडूं वतात आमी तो विश्वासारी वता न्हू. तो ब्लेड की ब्लेड आनी कात्तरी घेवन आमगेल्या गळ्या लागीं हाडटा आमकां विश्वास आसना तो आमकां कांय मारना म्हणून. विश्वास दोनी आमी खंय प्लेनार वचून ट्रेनार बसच्या पुरो ती आमी थंय पायलटाल्या वचून निमगयतात तुगे लायसन्स दाखय तूं फूड प्लेन कितले चलयला म्हूण सांग तूं प्लेन चलयतना कसं प्रॉब्लेम जालना की आमी निमगिना ती विश्वासार बसतात की त्या एअरप्लेन कंपनीन चांग पायलट दवरला दिसता. तशींच आमी खंयचे डॉक्टराले मेडिकल फेसिलिटी कोणी पక్కన जे ऑपरेशन जावं करपा जाल्यार आमी त्या सर्जनाक सुरे वचून निमगिना ती की तूं सांग तूं कितली सर्जरी केल्या कितले जन सौखी जालें ती कितले जन तुगेली सर्जरी फेल जालेली निमित्त मेल्लीं ती ना. ते चांग हॉस्पिटल आसा चांग डॉक्टर आसा कोणाक की रेफरन्स आसा त्या विश्वासार आमी वतात. तशींच आमी शास्त्रा वयर विश्वास दवर न्हू. शास्त्रान कसं सांगिल्लें आमी ते एप्लाय करचे सुकल्यार लायफान तूं आमकां आध्यात्मीक विशय देवाल विशय आत्मा विशय खंडीत माहिती येतली म्हूण खंडीत. आतां मना येवचें पूर्ण की केन्ना एक चेडूं आवसल पोट्ट्या येता खंय दुखून येवचें अशें पुरो कसं प्रोसेस आसतलें और कोणालें मरण जाता तेन्ना तो खंय वता तो मनुष्य अशें दिसचें पुरो. कसलें की सायन्सान तूं मस्त सकट एक्सप्लेनेशन आसा वय जाल्यार लायफ कशी जाता आनी डेथा नंतर कसं जाता हाजी विशय सायन्सान तूं भारी लिमिटेड विशय डिस्कशन जाता केन्ना. आनी हें आत्मा विशय तत्व हें बेसीक अंडरस्टँडींग खंय देखून भगवद्गीता सूर जाता. अर्जुनाक देवान सुरे दोन्ही अध्याय देखून सांगचें आत्मा विशय आत्माचें तत्व आनी आत्मा विशय तत्व आमी समजून घेतल्यार आमगेले दृश्टिकोन आसा पळय जिवना प्रती तो खंडीत चेंज जाता आनी आमी आध्यात्मीक विशय आध्यात्मीक तत्व आसा पळय त्या लेकार आमी जीवन आमगेलें चलोयत. सो खंय देखून लायफ येता आनी मरण जालें जाता खंय मनुष्य वता. कोणालें मरण जालें जाता तो मनुष्य थंय आसा न्हू हातू पांय तो थंय आसा जाल्यार तागेले भितर कसं की आशिल्लें तें ना न्हू तें लायफ फोर्स कसं तें आत्मा तत्व म्हळ्यार हें कसं सांगलें म्हणजे सायन्साचें एक्सप्लेनेशनान तूं कांय ना. आनी हें लायफा नंतर मुखार आनीक एक लायफ आसा हें जीवन सोडतर वय मनुष्य मरता तो मुखार सुनूय तागेले विंगड एक शरीर घेता तो आनी एक जीवन ताका मेळटा
ते कसं नाही आता बदकी हे अशी गीतेंत कसं की कोणाला की इमॅजिनेशन की बदची ह्या विशयारी आम्ही हे आयच्या सेशनांतू चिके मोर डिटेल तुला कसले की कोणी एक चेडू येता आम्ही पळयत की एक घडतड वय 4 चेडू असल्यारी एका फॅमिलीची पुरा तांगेल तांगेल विंगड विंगड स्वभाव असतलो कोणाक एक हायटान भंय अशें पुरो कोणाक खंयचे विशय कार चिके चड लायक जाता कोणाक विंगड खंयच्या विशया प्रती चड रुची आसा तें कशें अबा हाजी पुरो आन्सर फायंड आउट करचे डिफिकल्ट हांगू दोखून देवान सांगचे आसा अर्जुनाक आणि हे मॅटर चिके हेवी आत्मतत्व ताका ह्या विशय कोण सांगता पळय ताका गुरु म्हणचे म्हळ्यार गुरु म्हळ्यार भजन आशिल्लो सो हो देवाल विशय आत्मतत्व हे चिके हेवी सब्जेक्ट मॅटर जाल्यार कृष्णान अर्जुनान सांगचे आसा आणि अर्जुनान माध्यमान आमकां पुरा जनाक देवान हो आत्मतत्व सांगचे आसा सो आमी पळयता हे क्वेश्चन आमगे मना येता हू आर यू आमी कोण हू एम आय हे आमगेले मनांत हे क्वेश्चन येता आता आमी पळयल्यार एका लायफान तूं आमी पळयता आमगेलें प्रोफेशन चेंज जाता आसता फकत आमी एक ऑफिसां काम करता आसल्यार आमी ह्या ऑफिसां काम करतलीं मात आमी त्या जॉब सोडून विंगड खंयचे कंपनी जॉइन जाल्यार आमगेली आयडेंटिटी चेंज जाता की आतां आमी ह्या कंपनी खातीर काम करता एज चेंज जाता एक टायमार आमी सांज चेडू आशिल्लीं ती आतां व्हड जाल्लीं ती आनी बाकी पुरा स्टेटस आमगे लायफान चेंज जावचे साध्य आसा पूण सिंगल आशिल्लीं आतां मॅरीड आसा ती आनी आतां कसं कसं ऑपरेशन जावन आशिल्लें मनुश्य आशिल्लो दादलो मनुश्य आशिल्लो बायल मनुश्य जाता हें पुराच जाता आसा सो आमगे रियल आयडेंटिटी कसं नाही आनीक एक स्मॉल एग्जांपल दिवन न्हू ही आमी ताचे विशय कळयता आतां फकत एक चल्ल्याले एक लायक कार आसा मस्त दुड्ड आशिल्लें लेट्स से 1 crore कार आनी तागेले फ्रेंड सांगता की म्हाका एक म्हणटा चलोवचें दी म्हूण जायता म्हूण तो दिता आनी त्या फ्रेंडान कार चलोवचें सुरू केलें तसो ढाम मनी वचून खंय की एक्सिडेंट करता तेन्ना तो फ्रेंडाक सुरे हॉस्पिटलाक घेवन वतले की काराक गॅरेजा सुरे घेवन वतलो ते फ्रेंडान कसं की एक स्पेशल न्हू की हाका सुरे व्हरका हॉस्पिटलांत म्हूण ह्या विशयार तुमी पळयत डॉक्टर हॅरी मॉन्सन म्हणून एक अमेरिकन सायंटिस्ट आशिल्लो ताणें हें केलेलें की आमगेले मनुश्य शरिराचें पळय फकत हे मनुष्य शरीर मेल्ट करून ताजे विंगड विंगड केमिकल्स केल्यार ते केमिकल्स म्हळ्यार मस्सकड केमिकल्स अशे पुरो कॅल्शियम आयर्न फॉस्फरस हे पुरा केमिकल्स ताचे मार्केट रेटा लेखार विकल्यार ताणें तेन्ना सांगिल्लें अबाउट 30 years ago की $4.5 मेळटले म्हणून आतां फॉर एग्जांपल मॉल चड जेन्ना आसचे पुरो $2,000 जावन आसचे पुरो म्हळ्यार आमगेलें मनुष्य शरीर हाचे अंत आशिल्ले पुरा केमिकल्स ब्रेक डावन करून आमी मार्केट रेटार विकल्यार एक $2,000 मेळटले जाल्यार त्या मनशान आमी फुडें एग्जांपल सांगिल्लें हे $2,000 शरिराक ताणें चड इम्पॉर्टन्स दिलें 1 crore काराक ताणें ताका मना वचना म्हळ्यार कसं की हें शरीर अंतस न्हू ऑल्दो हे केमिकल्स मे बी वर्थ $2,000 or $3,000 $3,000 अशें पळय जाल्यार शरिरा भितर कसं की एक वॅल्युएबल वस्तू आसा खंयच्या निमित्त हें अमूल्य जाता आतां आमकां पळयत आमगेल्यान तुका कसं कसं सगळे इमोशन्स येता ती खुशी जाता दुःख येता कोप येता आश्चर्य जाता एक प्रेमाची भावना आसता आमगेल्यान तूं हें पुरा केमिकल्स कंबायन करून हें पुरा इमोशन्स येवचे साध्य आसा आतां आमी एक्सपिरियन्स करयत न्हू आतां आमी हांव सांगिल्लें तुमी कसं की आयकता आसत आतां तुमकां येयलें मनान तुवें कसं की इमोशन्स जाता आसा हांवें सांगिल्लें समज दिसता आश्चर्य वय हे पुरा इमोशन्स खाली एक सर्टन केमिकल्स मिक्स जावन अशें पुरा इमोशन्स एक्सप्लेन करूं जातलें खंडित ना सो कसं की एक आमगेले आयडेंटिटी आसा आमगेलें हें शरिरा परे जावन शरिरा वयर आनी हें पुरा आमगेले शास्त्रांत भगवद्गीता आनी भागवत पुराण पुरांत हें आत्मतत्व सांगिल्लें आसा हें शरीर सोडून एक तत्व आसा आत्माच तत्व आसा आमगेलें तें शरिराक सोडून तें परे आसा आमगेले हातूंय न्ही
विंगड फिलॉसॉफीसून तूं आसा तो सॉक्रेटिस म्हूण एक व्हड ग्रीक फिलॉसॉफर आशिल्लो ताका जेलान तूं मारता ताणें कोण ताका मारता आशिल्लीं पळय तांणी सांगलें की तुमी म्हाका मारची कशी म्हाका सुरे धरू जावका न्हू तुमकां म्हणून तांणी लेखलें की अरे तूं जेलांत आसा आनी तुका धरची कसा न्ही म्हणून जाल्यार सॉक्रेटिस आत्मतत्वा विशीं सांगचें आसूं तुमी मेगेल शरिरा मारचें पुरो जाल्यार मेगेल आत्मा तुमकां धरू जायना म्हणून ह्याचे विशय भगवद्गीतेन तूं देवान सांगचें आसा अर्जुनाक की तूं शाश्वत जावन आत्मा म्हणून कशी भायरची पेन्सिल खंयचे कलराचे आसचे पुरो भितर आशिल्लें तें लेड पळय ब्लॅक कलराचें तें इम्पॉर्टंट आसता तशींच भायल्यान शरीर विंगड विंगड आसचे पुरो जाल्यार तो भितर एक आत्मा आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनीक एक एग्जाम्पल आमी पळयत की कोण एक बायल मनीस एक म्हणटा एक पॅरेट तोता म्हणटा पॅरेट ताका घेवन येयली किरू आनी ते किरू मातसो उलयतले किरू तो आनी तिका भारी प्रिती जाली ती किरू आनी त्या किरा खातीर तिणें एक छान एक भांगराचें केज हाडलें बॉक्स ताजे भितर ताका बसयलें मात तें भांगरा केज इतलें चंद आशिल्लें की तीन ताका क्लीन करचें टायम स्पेंड करचें कितलें चंद आसा ताका पॉलिश करचें तो कीर सांगतास की म्हाका एक खावचें दी म्हाका पळय तूं खाली केज मात पळयतास म्हाका एक खावचें दी कशें न्ही आनी हकूर पळयलें तें किरू तागेले विशय तीन कांय पळयनी आनी त्या किरा कसन जाल्लें म्हणून आमी मना उरयता तशींच हें दृश्टांतान आमी कळयत की आमगेलें शरीर म्हळ्यार आतां भायलीं भांगरा केजा म्हणकेची आनी आत्मा म्हळ्यार भितर आशिल्लो त्या किरा म्हणके आमगेलें स्पेशली मॉडर्न लायफान आमगेली जीवनशैली अशी जाल्ल्या की आमी ह्या भांगरा केजा विशयीची चड चिंतन करतात आनी भितर आशिल्ली कीर आसा पळय तो सांगता आसता आमकां मेगेल विशय चिंतन करात सो आमकां डायरेक्टली कळना जाल्यार आमकां मस्सकड लायफान एक प्रकार फ्रस्ट्रेशन येता कसं की एक दुख्ख येता कसं की एक शोक येता आमगेले भितर वयले अंतरात्मा सांगता आसा की कसं की आत्माक आनंद जावका आसा पळय तें मेळनातल्यार भायरच्या शरिरा खातीर आमी कसं केल्यार वय पळय आमकां लायफा सॅटिस्फॅक्शन सो त्या आत्माक आनंद जावचे तसले कार्य कशें करचें तें आमी मुखार वयल्या सेशनांत डिटेलांत पळोवचें आसा जाल्यार आमी भायली रोला निमित्त आमी हातूंत एनग्रोस्ड जाता ती म्हळ्यार खंडीत कशें एक ड्रामान तूं कोणी एक कॅरेक्टर घेतले म्हूण लेख एक पण आमी खेळांत आनी पळयतात कोण ती देवी जाता ते कॅरेक्टर ती बद्द तिका ती देवी लावेशी येता ती बद्द कोण पर्सन म्हूण ती विसरता तशींच ह्या प्रकाराचें आमी शरीर घेतात पळय आमी आत्मा विशय विसरता ती म्हगेलें नांव हें हांव दादलो मनीस हांव डॉक्टर हांव स्टुडंट हांव इंडियन हांव बायल मनीस हांव घरा काम करता ह्या पुरा विंगड विंगड आयडेंटिटी घेतात आमी जाल्यार आमगे निजळ जावन आशिल्ली आयडेंटिटी आमगे निजळ जावन आशिल्लें आत्मा स्वरूप ताजे विशय विसरता ती कशी बायल मनीस भायची भांगरा केजान तूं मेंटेन करचें आनी तूं इतली बिजी जाल्ली की भितर आशिल्ली किरा विसरली तशी आमी लेखतात अशी एक सांगचे एक जोक सांगचे एक पण नेहरू मेंटल हॉस्पिटला वता जवाहरलाल नेहरू आनी थंय वचून तो एक मेंटल हॉस्पिटल आशिल्लें जन म्हळ्यार कळना ताका मेळटा आनी तो सांगता की हांव जवाहरलाल नेहरू म्हूण तेन्ना तो मनीस सांगता की हांव सुरयपंता म्हाका हांगा एडमीट केलेलें तेन्ना हांव तशी मनशां आशिल्लें म्हूण सो त्या प्रकारार आमी लेखयत की ओके तो क्रेजी पर्सन म्हूण तो पिस्सो तो कोण म्हूण गोतना म्हूण जाल्यार आमी केन्ना आत्मा विशय आमकां कळनातल्यार आमी त्या पिश्या म्हणकेच आमगे निजर स्वरूप आमकां कसं म्हूण गोतना आमी फॉल्सली आमी हें पुरो आयडेंटिफाय करून घेतलां आमगेलें तो आत्मा विशय तत्व कसं न्हय पूण आमी मुखारी फायंड आउट करयता हें सगळें कॉस्मेटीक इंडस्ट्री ऑर खंयचे इंडस्ट्री असो हें पुरा हें भायची केज मेंटेन करचे खातीर मात आमगे शास्त्रांत गुरू स्वाम्यान सांगचे विशय आमकां आमगेले आत्मा कशी मेंटेन करचे आत्मा कसन जावका तें आमकां स्वाम्यान आशिर्वादान करचें आतां आमकां मुखार येवचें पुरो ओके आत्मा विशय सांगली वय जाल्यार एक कसं प्रूफ आसा की आत्मा विशय करचें का मस्सकड विशय आसत जाल्यार आमी 3 पॉयंट कवर करूं एक तर एक कॉमन सेन्स म्हूण येता आतां कोणाले एक देहांत जाता
तेन्ना आमकां कळटा न्हू ते तागे शरीर अंग आसा जाल्यार एक असं एक ना न्हू ब्रेन हार्ट 2 हात पाय पुरा थंय आसा न्हू जाल्यार कसन की एक मिसींग आसा म्हूण कळटा कॉमन सेन्सान किंवा मनुष्य आशिल्लो फुडें आतां ताका ते नांवान सांगनात आतां ताका सांगतात मर्डर डेड बॉडी म्हूण सांगतात म्हळ्यार कशें की एक लिव्हिंग स्पार्क आशिल्लें तें ना सो एक तें कॉमन सेन्स आमी यूज करूं येता दोन्ही विशय वय आमी थोडे चिंतन केल्यार इंट्रोस्पेक्शन केल्यार आमकां कळटा की आमी सांगतात पळय मेकेल हातू मेकेल वॉच मेकेल केसू आनी आमकां एक गोतोस की आमी सांद कोणात होड जेता आसा ती जाल्यार ते मेगेल म्हूण ते फिलींग आसा पळय ते चेंज जायना म्हळ्यार आमगेले हातूंत कशें की एक आयडेंटिटी आसा जे आमगेले शरीर आउट कनेक्टेड ना कशें की एक शाश्वत जावन आसा भलेही आमगेले शरीर चेंजीस जाता आसा इवन सायंटिफिकली आमगेले शरीर ऑलमोस्ट 7 years कंप्लिटली न्यू जाता जाल्यार आमकां कशें की हांवच ही कशें की म्हूण एक शाश्वत जावन एक स्वरूप म्हूण आमकां मनावता न्हू सो तें एक चिंतन करूं येता तिनी विशय म्हळ्यार आमकां कळटा की कसलेंय पूण एक मुवमेंट आसा म्हळ्यार ताजे भितर कशें की आसा आत्मा आसा लिव्हिंग फोर्स आसा ताजे निमित्त जावचें तेंचे एक पशु हालता जाल्यार आमकां गोतोस ताजे भितर आत्मा आसा म्हूण शास्त्रांत कशें एक फॉर एग्जांपल कार चलता जाल्यार आमकां कळटा की ताजे भितर एक ड्रायव्हर बसला चलयता ते कार ऑटोमॅटिकली चलना म्हूण और कसलेंय टेक्नॉलॉजी वयर चलता जाल्यार तेंचे एक मनुश्यान केलेली टेक्नॉलॉजी निमित्त ते चलता म्हूण म्हळ्यार कसलेंय जात जाल्यार हे मॅटर डेड मॅटर कसं म्हणटात पळय पंचमहाभूतांचे कसं ते ऑटोमॅटिकली जायना कसं की म्हाका एक आत्मा आसा म्हूण कळटा सो हे ते 3 पॉयंट आमी पळोवन कळटा इवन सायंटिफिकली और आत्मचिंतन करून और इवन कॉज एंड इफेक्ट सायंटिफिकली पळय कसं की एक म्हाका आसा ते आमकां दिसना आसचें पुरो जाल्यार कसं की आसा आनीक एक विशय म्हळ्यार आमी 2 सायंटिस्ट विशय ब्रीफली डिस्कस करूया एक डॉक्टर मायकल सेबॉम म्हणून आशिल्लो ताणें मस्त रिसर्च केला पास्ट लायफ मेमरीजा वयर ताणें कितली की सकट केसीस केला थंय ऑपरेशना वेळार पळय मनुश्यान तागेले त्या आत्मान शरिरांत कोण स्वल्प काळा खातीर तो भायर आयलो आनी ताणें ऑब्जर्व केलें पुरा त्या आत्मान आनी ते तागेले एक्सपिरियन्सीस तांणी डॉक्युमेंट केला नियर डेथ एक्सपिरियन्सीस म्हणून येता मस्त डिटेलान तो हंड्रेड्स ऑफ केसीस अशें पळयलेलें आसा मागीर नेक्स्ट एक एग्जांपल पळयत म्हळ्यार डॉक्टर आयन स्टिवनसन म्हणून ताणें 3000 केसीस वर्ल्ड ओवर पास्ट लायफ मेमरीज म्हळ्यार फुडें जन्माचे केसीस ताणें आयडेंटिफाय केला आनी खंयचे एक कंट्री न्ही सगळे आफ्रिका अमेरिका पुरा कडेन ताणें विंगड केसारी रिसर्च केला इंडियांत वय ताणें रिसर्च केलेलें आसा हे विशय तांणी सायन्सान पॅरासायकोलॉजी म्हणून क्लासिफाय करतात पास्ट लायफ मेमरी तांणी आत्मा विशय उलयना ती डॉक्टर स्टिवनसन जाल्यार कशें की पास्ट लायफ आसा म्हूण सांगिल्लें आसा तागेले बुकांत ताणें पुरा केसीस कंपायल केलेले आसा तातूंत एक केस ते हांव जस्ट एक ब्रीफा खातीर सांगता जाल्यार एक दीप कपाडिया म्हणून मुंबयच्या चल्लो तो 5 वर्सां एजारीची गुजराती फॅमिलींत आशिल्लो जाल्यार 5 वर्सां एजार तो मारवाडी उलयता आशिल्लो राजस्थानास लँग्वेज आनी ताणें सांगचें आशिल्लें म्हगेले उदयपुरांत घर आसा म्हूण सकाळ तागेले ना मान 5 वर्साच्या ते मागीर कशें कनेक्ट जावन हे डॉक्टर आयन स्टिवनसन आनी तागेली टीम आनी तांणी न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स वयर हाडटा ती आनी पुरा केस पुरा एंगला दाखोवन पळयतात की फट्टी मारता की म्हळ्यार अशी फेमस जावचे खातीर न्हय न्हय म्हूण तांणी पुरा रुपार एग्जामीन करतात ते डॉक्युमेंट करतात सायंटिफिकली आनी हे चार्डाक 5 वर्सां चार्डाक मारवाडी येता आशिल्लें आनी ते उदयपुरा लागीं पावता आनी ताणें स्टेशना नांव सांगचें सांगलें आनी ते स्टेशना देंवन तरी ताणें ते रिक्षावाला बार्गेन करून ह्या पर्टिक्युलर एरियांत व्हरी म्हूण सांगिल्लें आनी थंय वता ताणें स्पेसिफिकली घर पॉयंट आउट केलें खंय आनी 5 वर्सां चाल्डान सांगिल्लें की फुडें बागील हांगा बशिल्लें आतां खंय गेलें हें बागील म्हूण आनी भितर वय गेले सिता ताणें तागेल्या फॅमिली आयडेंटिफाय केलेलें आनी एक 25 वर्सां किचल्लो आशिल्लो ताणें सांगलें की हो म्हगेलो पुतू म्हूण हें 5 वर्सां चाल्डान आनी मुखार ताणें तागेलें सांगलें की हांव उदयपूर पॅलेसांत तो सिक्युरिटी गार्ड आशिल्लो आनी ते उदयपूर पॅलेसांचो मस्त सिक्रेट वस्तू आसा पळय तो बिगात खंय दवरचो आशिल्लो आनी तांचो अशी सकयल मूल्यवान आशिल्ली वस्तू खंय ते पुरा ताका गोत आशिल्लें आनी ताणें हें आयडेंटिफाय केलें की तागेलें मर्डर जाल्लें म्हूण ऑफकोर्स कोण ताका मर्डर केलें तो वचून आशिल्लो ह्या पुरा डॉक्युमेंट जालां This is just one case. There are 3000 cases which have been documented
ओनली बाय डॉक्टर E.N. स्टीव्हनसन. त्यांच्यान तांणी पास्ट लायफ मेमरीज सांगिल्ली आसा. So this is one more example. So even scientifically we can see, although they classify it as parapsychology, the scientifically way आम्ही पळयत. भगवद्गीतेंतूय सांगचे आसा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहे. भगवद्गीतेन सांगचे आसा कशें आमगेल्या आंगान पोर निजल सिता, वस्त्र पोर निजल सिता, आमी ते वस्त्र उडयतात आनी नवें वस्त्र घेतात. तशी हें शरीर हें पोर निजल सिता, आत्म विंगड शरीर घेता म्हूण अशी सांगिल्लें आसा. सो आनीक एक प्रश्न मना येवचे पुरो चायत आतां आमी सायन्सा लेखार पळयलें आनी भगवद्गीता सांगिल्लें आत्मा दिसना मू. ताजे खातीर आमी दृश्टांत घेवया. हें चाणक्यान सांगिल्लें आसा दृश्टांत. आतां हें चंद जावन एक गुलाबा फूल आसा. ते गुलाबा फूल ताची पोरंबोळान आमकां कळटा, सुगंधान गुलाबा फूल जाल्यार ते पोरंबोळ आमकां दिसता, ताजी सुगंध आमकां दिसता. आमी एक्सपिरियन्स करूं येता, आमकां अनुभव जाता, कितली छंद सुगंध येता सांगता देखून म्हणून जाल्यार दिसता वता ना. दोन्ही विशय म्हळ्यार खंयचें एक बीज आसचें पुरो, हें बीजा देखून आमकां तेल मेळटा, सीड्सा देखून ऑयल मेळटा, जाल्यार ते बीजा पळयल्यार आमकां ताजे भितर तेल दिसता ना. राखूड आसचें पुरो, आमकां गोत आसा की राखूड ताजे भितर देखून आमी अग्नी प्रज्वलीत करूं येता, जाल्यार ताजे भितर आशिल्ली अग्नी आमकां दिसता. दुधा देखून तूप मेळटा, जाल्यार दुधा पळयल्यार ताजे भितर तूप दिसता आमकां. कोब पळयल्यार ताजे भितर आशिल्ली गोड दिसता आमकां, जाल्यार आमकां गोत आसा की हें पुरो वस्तू ताजे भितर आसा. एक प्रोसेसान आमकां तें काडयता. हें बीजा देखून तेल काडचें एक प्रोसेस आसा, दुधा देखून तूप करचें एक प्रोसेस आसा. ते प्रोसेस केल्यार आमकां ताजे अनुभव ते कळटा म्हूण खंडीत जाता. आनी सायन्सांत पळयल्यार पळय, आतां आमी पळयता की बायोलॉजींत कशें शिकता जाल्यार ते स्टुडंट्स आसल्यार आमकां पुरा आमी मनावर येता की बायोलॉजी कशें शिकता जाल्यार आमी मायक्रोस्कोपा देखून पळोवपाक. केमिस्ट्रींत कशें शिकता जाल्यार आमी विंगड विंगड केमिकल्स, कशें फॉर एक्झाम्पल लिटमस पेपर यूज करता केमिकल टेस्ट करच्याक. आनी फिजिक्सांत कशें आमी कशें मेजरमेंटांनी घेवपाक जाल्यार हें वर्नियर कॅलिपर अशें कशें इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करतात. आतां फिजिक्साचें कशें शिकचे खातीर आमी मायक्रोस्कोप यूज करचें जायना. बायोलॉजीचें बायोलॉजी विशय शिकता जाल्यार आमी फिजिक्सा यूज जाल्लीं इन्स्ट्रुमेंट यूज करूं जायना. तशी कळटा आमकां की पुरा एक सायन्स आसल्यार तांगेल इन्स्ट्रुमेंट्स आसा आनी तांगेल कशें की एक शिस्त आसा, कशें की एक प्रोसेस आसा, तें फॉलो केल्यार म्हाका आमकां त्या विशय समजुचें कळटा. तशींची आध्यात्मीक जीवन कळटा जाल्यार ताची एक प्रोसेस आसा. अशें आमी डिस्कस केलेलें आशिल्लें की इवन एक डॉक्टर जावपाक जाल्यार कितलींय वर्सां त्या इन्स्टिट्यूशनां वचून तांणी सांगिल्ले बुक्स प्रिस्क्रायब करून, तांणी सांगिल्ले ते प्रोसेसीस फॉलो करून, ते कोण डॉक्टर्स आसा, टिचर्स सांगिल्ले विशयार विश्वास करून आमी डॉक्टर जेवता. तशींची आध्यात्मीक विशय कसं कळपाक जाल्यार गुरू स्वामील आशिर्वादान तांणी सांगिल्लें ते परंपरेत जावन येवचें आशिल्लें ज्ञान शास्त्रांत आशिल्ले विशय वाचून ते प्रोसेस फॉलो केल्यार आमकां आत्मा विशय, देवाल विशय खंडीत कळचें साध्य आसा. बट द ड्यू प्रोसेस हॅज टू बी फॉलोड. आमी सायन्साचे इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करून आत्मा पळोवका जाल्यार तें जायना. आनी हें शरिरा विशय कळटाना आत्मा भितर आसा आनी कशें की आत्मा एक शरीरा देखून आनीक शरीरा वता. कितले शरीर आसा कसं न्हय म्हूण पळयल्यार आमकां सांगू येता की आमकां 3 लेखार कशें 3 पीस कोट आसता पळय, तशींच आमगेल्या आत्माक एक सूक्ष्म शरीर आनी स्थूल शरीर म्हूण आसा. ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी. स्थूल शरीर म्हळ्यार पंचमहाभूतान आमी पळयता, आमगे स्किन पळयता आमी पंचमहाभूतान जावचें, अग्नी माती हाचें जावचें शरीर. आनी हाजे भितर एक सूक्ष्म शरीर आसा. तें सूक्ष्म शरीर आमकां दिसना. आतां आमी कोणाल्या उलयता आनी सांगतात न्हू, हो लायक करून उलयता, हो चांग काम करता, तागेली बुद्धी चांग आसा, जाल्यार आमकां तागेली बुद्धी दिसता. मात बुद्धी आसा म्हूण खंडीत आमकां आसा. दिसना म्हळ्यार आमी हें सांगनात की बुद्धी ना म्हूण.
बुद्धी असं म्हण गोतच जाल्यार बुद्धी आमकां दिसना. तशी ते सूक्ष्म शरीर भगवद्गीतेन सांगचे आसा की सूक्ष्म शरीरान 3 विषय आसा म्हणून, मन, बुद्धी आणि अहंकार. हे स्थूल शरीरा भितर आमगेलें एक सूक्ष्म शरीर आसा, तें मन, बुद्धी आणि अहंकार. आणि मना निमित्त आमकां ते कशें फिलिंग येवचें पडलें, हा खुशी जावचें, दुःख जावचें, तें मना निमित्त. आणि कसं कोरका, कसं करूं नज तें आमगेले बुद्धीन कळटा आमकां. आणि हे पुरा विषय कशी खंयचे एक स्पंजान इंक पुसिल्यार पळय ते स्पंजा सगळे कलर नीळ जावन वतले. कसं जालें की ते स्पंज ते पुरा इंक तांडून घेतले शाई. तशींची हे पुरा आमगेले कसं कसं अनुभव असतात पळय ते मन पुरा तांडून मना वयर परिणाम आसता आमगेले. आणि त्या मना वयर परिणाम आसून आमगेले एक मनोस्थिती जाता. देवान सांगचें आसा की कसं मनोस्थिती आसा पळय आमी देह सोडटाना त्या मनोस्थिती लेकार आमकां मुखा वयरलें शरीर मेळटा म्हणून. आनीक एक करंट दृश्टांत, मॉडर्न दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार खंयचे एक फोन ऑर कंप्युटर आसा ताचेर एक सॉफ्टवेअर म्हणून आसा. म्हणजे ते भितर आसता सॉफ्टवेअर दिसना जाल्यार आमकां कोत आसता कंप्युटर की फोन त्या सॉफ्टवेअरा निमित्त चलता म्हणून. सो भायची कंप्युटर आसा आनी एक सॉफ्टवेअर आसा. तशी एक त्याच एक्झाम्पलार पळयता स्थूल शरीर म्हळ्यार ते भायची कंप्युटर आणि सूक्ष्म शरीर म्हळ्यार ते सॉफ्टवेअर म्हणटा. जाल्यार कंप्युटर चलता और फोन चलता जाल्यार ताचे इलेक्ट्रिसिटीन ताचे चार्जिंग करता तेन्ना मात ते कंप्युटर चलता. ते चार्जिंग नातल्यार गोतस आमकां फोनूय चलना आमगे कंप्युटरूय चलना. तशींच त्या आत्मा शक्तीन हे कंप्युटर चलचें इलेक्ट्रिसिटीन. ते आत्मा देखून स्फूर्ती मेळटा ते कंप्युटर चलता. अशें आमी पळयत. आनी ते अहंकारा निमित्त आमकां आमगेलें आयडेंटिटी येता की हांव मिस्टर सो एंड सो, हें मेगेल शरीर, ते अहंकारा निमित्त जावचें. तशी आत्म, सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर हे आमगेले एक प्रकार आमी पळयता 3 लेवल हे एक्झिस्टन्साचे. आनीक एक एक्झाम्पल भगवद्गीतेन देखून आमी समजून घेवं कशी आमगे पंचेंद्रिय आसा, नाक, कान, दोळे ते कळ्ळें आमकां. जाल्यार ते घोड्या वट कंपेर आमी मनोरथ म्हणजे घोडे पक्कने पिशी जाली ती पिवून आशिल्ली घोडे खंय पुणी धांवता आसा ती. तशींची आमगेली इंद्रिया वयर नियंत्रण नासल्यार आमगेल मनाक, मन म्हळ्यार लगाम ते रथाचे आणि बुद्धी म्हळ्यार ते रथ चलयतलो. सो आमगेली इंद्रिया वयर आमगेलें नियंत्रण नासल्यार बुद्धी कांय करूं जायना. मस्तपण आमकां कळटा की हें सम न्ही जाल्यार आमी एक प्रकार करतात ते. एक स्टुडंट असल्यार ताका गोत तशें पुरो केन्ना वाजूका केन्ना वाजूचें नज विंगड खंयचेय स्थितींत प्रोफेशन असलें कसं मेगेल कर्तव्य कसं न्हय म्हणून आमकां कळटा जाल्यार आमकां एक पण ते करूं जायना. आमकां कळटा की आमी चुकून पडटा आसा ती म्हणून जाल्यार आमकां ते राबोवचें जायना. कसं जालें की हें एग्जाम्पलां दिल्या म्हणके ते हें घोड एकदम पावरफूल आसा ती पंचेंद्रियाचे आनी नियंत्रण नातिल निमित्त बुद्धीक कंट्रोल करूं जायना. आनी तो आत्म म्हळेलो आसा तो मातशी बशील पॅसेंजर. केन्ना मन आनी आमगेली इंद्रिया वयर कंट्रोल ना, बुद्धी थ्रू आमी आत्म जावन आसता ती आमी केन्ना एक प्रकार आमगेल्या जिवनांत एक भंय आसता. तें हें एग्जाम्पलान सांगिल्लें आसा. आनी कशी पळयल्यार आमगेले मस्त कडेन एक्सपिरियन्स पळयल्यार पळय पुरा इंद्रियांक कशी एक प्रकार भायल्यान तांणी प्लीज कोरयत जाल्यार आत्मा विशय कसं नातिलें ते प्रकारान आमी मॉडर्न लायफान पळयत. खंयचे आतां आमी फॉर एक्झाम्पल सिनेमा गेल्यार बशाक एक सॉफ्ट सीट आसा म्हळ्यार आमगेले स्पर्शा खातीर एक चांग, खावचे कसं पॉपकॉर्न और कसं खातलीं ती, पळोवच्या खातीर कसं की एक मुवी स्क्रीनर आसा, कसं की एक चांग परफ्यूम आसा. सो एक प्रकारार पळयल्यार पुरा नमुने विशय आमगेले इंद्रियाक एंगेज करता. जाल्यार जिवनांत अशींच आमगेले पंचेंद्रिय विंगड विशयांत आसता ती जाल्यार आमगेले आत्मा खातीर कसं चांग म्हणून करूं जायना. बुद्धी कळल्यार वय ते आमकां करचें जायना. सो तें आमी एक पळयत. सो आमी मुखावेल सेशनांत हें पळोवया की हें आत्मा विशय कसं प्रोसेस आसा आनी देव कसो न्हय हें पुरो आमी मुखावेल सेशनां पळोवया. जाल्यार जनरली आत्मा विशय उलयतना सेल्फ क्वेश्चन्स मना येता ती की आत्मा फॉर्म आसा वय असं खंडीत आसा. विंगड जिवनांत विंगड आत्मा आसता वय 2 ट्विन्स असल्यार वय तांगेले इंडिव्हिज्युअल आत्मा आसता. आनी आत्मा खंय आसता, आत्मा हार्टा रिजनांत आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां सायंटिफिकली पळयल्यार पर्टिक्युलर रिजन ऑफ द हार्ट देखून कसं की एक एनर्जी जनरेट जाता ताजे निमित्त आमगेले हार्ट पंप जावचें आनी हार्ट पंप जाल्ले ब्लड सर्क्युलेशन जावन आमगेलें जिवन जाता.
आता पडलेले ते एक्झॅक्टली डीप अंत घेतल्यारी ते एनर्जी खंय दोकोन येता म्हूण सांगचे कष्ट. सायंटिफिकली एक्सप्लेन करचे पुरो की हे पंपिंग प्रोसेस हे केमिकल जाल्यार कोणाला देहांत जाता ते हार्ट थंय आसूं मागीर पंपिंग कसं जाल्यार बंद जालें. सो आत्म ते हार्टा रिजनांत आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या देव आनी आत्म सेम वे न्हय. देव आनी आत्म सेम न्हय. देव म्हळ्यार परमात्मो और देवालें एक प्रकारारी देव सच्चिदानंद जावन आसा. आमी तागेले हातूंत क्वॉलिटीज आसा ती जाल्यार ते सेम न्हय खंडित म्हूण आमी सांगयेता. आनी हे आत्मस पळय आमी कंपेर करीत कशी एक समुद्र आसा आनी समुद्राचे एक ड्रॉप ऑफ ओशन म्हळ्यार एक समुद्र दुखून एक बिंदू उदक घेतल्यार समुद्राचे उदकाचे कसन गुण आसता एक उदकाचे बिंदून तुवें आसतलें जाल्यार आमी कंपेर करूं जायना. तशींची आत्म म्हळ्यार एक देवालो अंश ममैव अंशो जीव लोके म्हूण देवान सांगचें आसा. जाल्यार देव म्हळ्यार सगळे समुद्रूच कंपेर करूं जायना. आत्माची सायज सांगिल्लें आसा एक केसाची टिप्प आसा पळय ताका 10,000 भाग केल्यार तितलो सान आसता आत्म म्हणून. त्या देवालो अंश न्हू तो. इतलो सान आत्म जाल्यार हस्ती तसलो व्हड शरिराकूय त्या आत्मा बलान ते हस्ती मुखार वता. सो आमी शास्त्रांत मस्त सकळ हे एग्जाम्पल्स पळयता की तेंच्यान आमकां कळटा की आत्म म्हळ्यार खंयचेंय जीवन आसल्यार तातूंत आत्म आशिल्ली निमित्ताची ताका मुखारसून वचचें येता. आनी बुद्धाल काणींतूय आमी पळयता की बुद्धान सांगिल्लें एक बायल मनीस येता तिगेले चेडूं गेली म्हणून तेन्ना बुद्ध सांगता की अशी खंयच्याय घडकड वचून पळयात खंय मरण ना थंय दोकून मागीर खातीर थोडे सासम घेवन यो तेन्ना हांव तुका तुगेल्या चेडवाक आपास जीवन दिता म्हणून. तेन्ना ती कळटा ती खंय गेल्यार ती कळटा की पुरा कडेन मरण आसा. सो आत्मा विशय देवाल विशय हो खंडित आमी शास्त्रां दोकून समजून घेतल्यार तेन्ना आमी हे प्रोसेस फॉलो केल्यार आमकां हो विशय कळटलो. आमकां विंगड कोणी सर्टिफाय करता म्हणून देवान सांगचें आसा भगवद्गीतेंतू की कशी एक प्रकारान आमी विंगड एक आमी एक्सपिरियन्स करत केन्ना भूक लागता आमी जेवता ती तेन्ना आमकां भायल्यान कोणी सांगता म्हूण ना की तुगेली भूक उणी जाता आसा म्हणून. आमी केन्ना खाता ती तेन्ना आमकां हगूर हगूर कळटा की आमगेली भूक उणी जाता आसा म्हणून. तशींचे आध्यात्मीक जिवनाचे आत्मा विशय आमकां कळटा म्हळ्यार आमी ताका ड्यू प्रोसेस फॉलो केले जाता. आमकां आत्मा विशय आत्मा सच्चिदानंद जावन आशिल्लो आमगेलो स्वरूप ते आनंद आमकां अनुभव करचें मेळटलें. आनी हाजी विशय आमी मुखार वयल्या आनी 3 सेशन आसा तो आत्मा विशय हे प्रोसेस कसो आनीक आमी मुखार वयल्या सेशन्सांतू डिस्कस करुया. सो आयचे सेशन हांव हांगा राबयता. तुमी इतले चंद कोण आयकलें ती ताजे खातीर धन्यवाद. उलयलें तुमकां कसलें चूक असल्यार क्षमापण करता तुमी. कसलें तुमकां लायक जाल्यार ते देवाल स्वामीला आशिर्वाद म्हणून हांव हांगा राबयता. धन्यवाद.